गोंयांत राष्ट्रीय सरासरी परस टीबीचे दुयेंती चड आसात। टीबी ह्या दुयेंसाक लागून मरणाचें प्रमाण सध्या गोंयांत वाडपाक लागला। हाचे फाटले नेमके कारण जाणून घेवपाक पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। गोंयांतले तरणाटे पिळगेक सोऱ्याचें व्यसन लागिल्ल्यान टीबी दुयेंसाक लागून मरण येवप्यां मदीं बेबद्यांचो आंकडो चड आसा। तशेंच गोंयांत टीबी खातीर जीव वगडावपी भायल्या राज्यांतल्यान येवपी कॉम्प्लिकेटेड दुयेंती आसतात, अशें गोंय वैजकी कॉलेजीच्यो कन्सल्टंट डॉक्टर संजीवनी केणी सांगता। देर आर केसेस ऑफ डेथ। आता डेथ्स जे जाता मेनली जे अल्कोहोलिक्स जे परत परत वखदां बंद करतात, परत येतात घेतात 2 महिने परत वखदां बंद करतात, तसल्यांनी चड जाता। आनी थोडे पेशंट भायल्यानूय येता, आमकां गोंया भायलेय पेशंट येतात, ते बी अशे कॉम्प्लिकेटेड जावन बी एकदां येतात, सो ते चड करून मरतात। आनी अल्कोहोलिक्स बाकीचे हरशीं चडशे करून अशे डेथ्स कमी आसा आता पयलीं पेक्षा। हांव सांगपाक विसरलें, आमच्या गोंयांत खूब आसात जे अल्कोहोलिक्स आसा आनी चडशे जाणांक अल्कोहोलिक्सांक टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता। सो तें एक कारण गोंयांत कमी न जावपाचें, तितलेंच उरपाचें। दर पेशंट जो येता तो अल्कोहोलिक आसता, एवरी 4th or 5th पेशंट, आनी ताका लागून तांचें लिवर सारकें काम करना। सो आमकां तांकां नॉर्मल वखदां दिवपाक जायना। लिवर जी वखदां आसा ती लिवरांतल्यान वता, सो लिवर जेन्ना सारकें काम करना तांकां मागीर सायड इफेक्ट जावपाक लागता। सो आमकां तांकां सदांची वखदां दिवपाक मेळना, आमकां कॉम्प्रोमायज वखदां दिवची पडटा, म्हणटच ते इम्प्रूव जायना आनी ते मागीर स्प्रेड करता दुसऱ्यांक। सो अल्कोहोलिजम इज अ कर्स लायक in our state which is causing all these cases of tuberculosis beside diabetes and other things. टीबी दुयेंसा वांगडाच गोंयांत हेर राज्यां परस डायबिटिक्स ह्या दुयेंसाचें प्रमाणूय चड आसा। टीबी आनी डायबिटिक्स हातान हात घालून वतात अशें दोतोर सांगता। इन द पॉप्युलेशन डायबिटीस आनी टीबी सामके मित्र कशे। डायबिटीस वाडटा जाल्यार टीबी जावपाची खूब शक्यता आसता। सो ताका लागून आमचे गोंयांत मॅक्झिमम नंबर ऑफ डायबिटीसूय पेशंट आसात। सो टीबीचे जे पेशंट येतात ते आमकां खूब जाणांक डायबिटीस आसता, सो ताका लागून चड करून टीबीचें दुयेंस तितल्याचेरूच उरलां, म्हणजे सामकें कमी जावपाक वचना, ते मेनली बिकॉज ऑफ डायबिटीस। गोंयांत भितर ट्युबरक्युलोसीस सिच्युएशन म्हणजे इट इज लायक स्टॅटीक रायट नाव। मदीं कोविडा खातीर केजी थोड्यो वाडिल्ल्यो, पूण आतां परत नॉर्मलायज जाल्या, म्हणजे पयलीं पासून आमच्यो अबाउट 1800 केजीस पर इयर जातात। सो मदीं कोविड जाल्ल्या कारणान त्यो उरिल्ल्यो केजीस, सो 2000 मातश्यो एक्सीड जाताल्यो, पूण आतां परत इट इज कमिंग डावन टू 1800 1900 फॉर लास्ट 2 years total number of cases which are diagnosed in the state of Goa.